हो जो रस्तो असा ITA कडसून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मेरेन जो रस्तो हा त्या रस्त्याक जी झाडां झुडपां येयलेली असा जेणे करून गाडये जी वयतात ते सगळे एक क्वेश्चन मार्कान पडटात की फुडें कितें येतले खंयची गाडी येतली काय येतली अशें एक्सिडेंटल हें आसा. ह्या रस्त्याक झाडां झुडपां जाल्लेलीच आसा. सायडीची बॉर्डर जी आसा ती ताका लिपलेली आसा. ती बॉर्डर ताका दिसना रस्त्याची. रस्त्याची बॉर्डर ना ती ना. सायडीक आमकां ती प्रोटेक्शन वॉल हे प्रोटेक्शन गेट जी आसा ती ताका ते हेका ना रस्त्याक ना. पण मागता हांव ह्या गव्हर्नमेंटा कडेन आणि PWD खात्या कडेन किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन की तेंच्यांनी ह्या जाग्यार रस्त्या कडेन सगळे ट्रिमींग करचीच झाडां त्या भायर जी प्रोटेक्शन गेट असता ती ताका घालून लोकांक प्रोटेक्ट करून हयसर जावपाचे जे एक्सिडंट जातात ते फुडले जे एक्सिडंट जाले ते अवॉइड जातले. आयज म्हाज्या अनुभव वरसून तुमकां सांगता ह्याच जाग्यार एक एक्सिडंट म्हाका जाल्लो आणि म्हाका असो एक्सिडंट जालो. फुडल्यान ट्रक येयलो. फुडल्यान ट्रक दिसोकच ना. अकस्मात फुड्यान रावलो आणि म्हाजे गाडयेक डॅश दिलो आणि म्हाका खाईन उडयलो ते. गाडये सकट हांव हेतून पडलो आणि 2 महिने हॉस्पिटलान रावलो. असो म्हाका मेजर एक्सिडंट जालो. आणि ह्याच्या बरोबर कितलेशेच एक्सिडंट हांगासर जाल्लेले. हे एक्सिडंट वाटोवपा खातीर सरकारान हेचेर जातीनिशी लक्ष घालून हो रस्तो एक तर वायडनिंग करपाचो नाल्यार प्रोटेक्शन गेट तरी घालपाची जेणे करून फुडले जे एक्सिडंट आहा ते खंय तरी थांबतले. तुमचे कडेन मागता सरकारा कडेन आणि ह्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन फुडले एक्सिडंट वाटोवपा खातीर लोकांक वाटोवपा खातीर बेगीतल्या बेगीन कितें तरी हेचेर उपाय योजना करची.